पणजी बायपोल इलेक्शन कमिशनान डिसिजन घेवन 19 मेयाक ठरयलें. एक्चुअली तांकां ऑप्शन आसले पयलींच कितें तरी जाहीर करपाक, पूण एकदां सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज प्रचाराक लागल्या उपरांत आमकां दिसता की कोणाक तरी एडवांटेज दिवपाक म्हणून ताणें तें उशिरा जाहीर केलें. आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी जावन आसा आनी आम आदमी पार्टी ही निवडणूक लढयतले हे आमी आज जाहीर करता. आनी आमी हेंय बी जाहीर करता की पणजेच्यान आमचो कॅन्डिडेट वाल्मिकी नायक आसतले. वाल्मिकी नायक तुमकां खबर आसा, सुरवातेच्यान इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंटांतल्यान ते आसा आम आदमी पार्टी बरोबर. वफादार लॉयलिस्ट पार्टी मेंबर, सिनियर लीडर आनी आम आदमी पार्टीची एक फेस म्हणल्यार जाता. पणजे ताका सगळे लोक वळखता. ही इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन सिव्हिल इंजिनियरिंग फ्रॉम द युनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन. आनी समाजाच्या मळार ताणें हे जे आमचे वावुरपी आसा व्हॉलंटियर्स आम आदमी पार्टीचे तांचे बरोबर काम केल्लें आसा. तर वाल्मिकी नायक आमचे हांगच्यान कॅन्डिडेट आसतले. आज आमी जाहीर करूंक सोदता की बाकीच्यो ज्यो पार्ट्यो आसा आनी मेन म्हणल्यार काँग्रेस पार्टी हांकां आमी उलो मारता की ताणें खंयचोच कॅन्डिडेट घालिनासतना आम आदमी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट दिवचो. आनी हाचे फाटल्यान एक कारण आसा. कारण म्हणल्यार जेन्ना आनीक एक बायपोल जाल्ले तुमकां खबर आसा, पणजे बायपोल आफ्टर बायपोल बायपोल आफ्टर बायपोल जाल्ली आसा. फाटल्या बायपोलान जेन्ना स्वर्गेस्त शांताराम नायक काँग्रेसचे फुडारी म्हाका ह्याच आमी आज बसल्या त्या मेजा कडेन येवन मेळ्ळे आनी ताणें आमकां एक रिक्वेस्ट केल्ली की एक युनायटेड फायट दिवया म्हणून बीजेपीक. तेन्ना आमी तांचे मागणें स्विकारून आमी कॅन्डिडेट घालूंक नासलो. तर म्हाका दिसता आज काँग्रेसी कडेन तर कॅन्डिडेट नाच ना म्हणून ते दक्षिणे कडल्यान हांगा कॅन्डिडेट हाडून उबे करचे परस आनी इन्स्टेड ऑफ मेकिंग समबडी द फॉल गाय म्हाका दिसता की ताणें खरेंच तांकां जर बीजेपीचेर विरोध इंट्रस्ट आसा जाल्यार वाल्मिकी नायक ह्या आमच्या कॅन्डिडेटाक ताणें सपोर्ट करचो.